स्टाफ ज्या पद्धतीन असलेल्या जाग्यान काम करताले आपली ड्युटी परफॉर्म करताले आणि आज खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री हांच्यानी तांकां न्याय दिल्लो आसा। ती बऱ्यापैकी बिल्डिंग जी जुनी बिल्डिंग असली हेरिटेज बिल्डिंग असली ती बऱ्यापैकी मेंटेन करून ही दोनूय डिपार्टमेंटाची ऑफिस केल्ली आसा। खऱ्या अर्थान जसे आमचे कमिशनरान म्हटले की मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गव्हर्नमेंट हे दोनही डिपार्टमेंट एक्साइज आणि कमर्शियल टॅक्स म्हणून तांच्यांनी जसे म्हटले की लक्ष्मीचे घर हांवें म्हणटा ज्या सरकाराक म्हणजे आमकां ह्या गोंयची डेव्हलपमेंट करपाक ज्यो वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा त्या स्किमी आदरणीय तेन्नाचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय आज तरी ना असे मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी आमच्या गरीब जनते खातीर गोंयच्या जनते खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो केल्यो तातूंत म्हणून आमी DSSY मागीर गृह आधार आमच्या भगिनी खातीर त्या बरोबर लाडली लक्ष्मी ह्या स्किमी बरोबर ह्या गोंयचो डेव्हलपमेंट जावचो हाची स्वप्न आनी ते स्वप्न फुडें व्हरता आसतना आयचे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री काम करतात बरें काम करतात। खूप वर्सांनी स्वप्न करीत आसले आनी हें बिल्डिंग जाल्या खरोखरच हें आमचें हेरिटेज स्पॉट आनी त्याच प्रमाणे हो बिल्ड केला तेजे भितरल्यान आज एक्सरसायजीची सगळी सोय हांगासर जातली जेन्ना ही बिल्डिंग मोडपाक गेली तेन्ना हांव जाणा रिपोर्टर सगळे जागृत आसलेले म्हाका याद येता प्रकाश आमचा तळाव न्यूज तेन्ना घालतालो करून पेपराचेर ती न्यूज आयली खूब पयलीं आनी आज म्हाका दिसता चडांत चड घुसको जातलो त्या रिपोर्टिंगचो खंय परिणाम जालो म्हणून पण जी ऑफिसां खंय भाड्यान आसलेली त्या RTO ऑफिस आसलेले ते आयले आज दूरदृश्टी पळोवपी असो आमकां चीफ मिनिस्टर मेळ्ळा की खंयचें काम हातीन घेतलें आसा तें पूर्ण करपाक आनी तो निकाल आज आमकां दिसता आमचे फुडें बाबू आसगांवकर ह्या मतदारसंघांत जेन्ना पेडण्याचो पयलो आमदार जालो अशी 3 फावटी आमदार आमचे जागर पण ज्यो ज्यो गोष्टी जावपाक जाय ते आमी करपाक फुडें जातलो हे कॉन्सन्ट्रेट करून त्या पद्दतीन एक पाऊल जे आसा फुडें मारीत आसा। पेडण्याच्या विशयाचेर उलयता आसतना बाब दयानंद सोपटे उलयले आमचे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरूय उलयले तेंच्यांनी विविध प्रकल्प सांगले हांव तितून डिटेलान वचना पण एक 2-3 गजाली मुद्दामून सांगतलो। हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत गेले 17 म्हयने हांव वेगवेगळी कामां जेन्ना पळयता म्हणजे जाला कितें जाणा सरकाराच्यो बऱ्योचश्यो बिल्डींग म्हणजे जशी ही मोडकळी गायल्ली तशी त्यो मोडकळी गायल्ल्यो मोडून पडिल्ल्यो आनी आमी खंय तरी रेंटल बिल्डिंगेन लोकांक भाडें फारीक करीत आशिल्ले म्हणजे सरकाराचे पयशे लोकांक वयताले आमचे बिल्डींग मोडून पडले तेणी आतां सांगले 3 तालुक्यांतली ऑफिसां दी बट फुडल्या दसऱ्या पर्यंत आमचो टार्गेट आसतलो की सरकाराची रेंटल प्रिमायसिसान आसा तितक्योय बिल्डिंग्यो आमच्या स्वताच्या प्रिमायसिसान फुडल्या वर्सभराच्या भितर खंय तरी म्हणजे एक विध वेगळ्या मोडांतल्यान तांकां सगळ्यांक एक रुफा सकयल हाडप आनी ऑल द फेसिलिटीज त्या धर्तीचेर थंयसर एवेलेबल करून दिवपाचो आमी ऑलरेडी इट इज इन पायपलायनीन सुरू आसा। बाबून पेडण्याचे प्रोजेक्ट सांगता आसतना जरी इलेक्ट्रॉनीक सिटी बाबू विसरलो ती बी फुडें व्हेल्या तिजो रस्त्या खातीरचे लँड एक्विजिशनाक उरलेलो विशय रेस्टॉल प्रोजेक्ट आमदारूय फॉलोअप करताले कंटिन्युअसली बट रस्त्या खातीरचो जो लँड एक्विजिशन इतकोच जो भाग उरलेलो तो कंप्लीट करपाक घेतला कदाचित फुडल्या 2 ते 3 म्हयन्या भितर लँड एक्विजिशनूय जर इलेक्ट्रॉनीक सिटीचे कंप्लीट जालें जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्या भितर आमी इलेक्ट्रॉनीक सिटीचे जे प्लॉट्स अलाउड करपाक जाय ज्या इलेक्ट्रॉनीक सिटी खातीर विथ द बिग म्हणजे जे एन्सिलरी युनिट्स एस्टाब्लीश करतले ते आमी एवेलेबल करपाचे ही तयारी दवरल्या।